सांगे तालुक्यातल्या उगे वाठारात बेकायदेशीरपणान खणकाम सुरू आशिल्ल्यान थळाव्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेन कागाळ दाखल केली। ते प्रमाण शुक्रारा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी घडणूक थळार येवन भेट घेत पळोवणी केली। कारवाय करपाचे आश्वासन दिले। कागाळदारान केल्ले कागाळी प्रमाण खणकामाक लागून सैमाची नाशाडी तशेंच ब्लास्टिंग आनी जड वाहनांची येरादारी सुरू आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। तेन्ना ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी तांणी केल्या। फाटल्यान तिचो सर्वेनंबर 39 आज गोवा पोल्युशन बोर्ड येयल्लो हिंगा इन्स्पेक्शनाक आनी हांवें तेंका वळोन इंग्रान दाखयलें आनी तेणें तें चोयलें आनी आतां मिडिया बद्दल सांगता हो नाला हे नाला सगळ्या ती माती आहा ती नालां देंवतली आनी हांव बायोडायचो चॅरमॅन उगे पंचायतीचो तेका लागून म्हाका जाता तें वायट दिसता तेका लागून हांवें फुडें सरलां आनी जाता तितले बेगीन गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें इतलें म्हाका मागणी। कंप्लेन केन्ना केल्ली तुवें? कंप्लेन म्हयनो जालो कंप्लेन केली। आज इन्स्पेक्शना येयले हय आनी इन्स्पेक्शनाक कितें सांगलें सद्या आतां कितें ना सांगलें म्हाका तुमकां? कांय सांगलें ना फक्त तेंकां हांवें दाखयलां कितें जालें तितलें। हेजे पयलीं तुवें आनी कितल्यो कंप्लेनी केल्ल्यो? हांवें ते मायन्सा बीन केल्ल्यो सगळ्यांक केलें। मागीर इन्स्पेक्शन जालां म्हळ्यार त्या इन्स्पेक्शनाक अजून रिपोर्ट म्हाका मेळ्ळा। आनी सद्या ही क्वारी जी चलता हेजेर लिगल आसा काय इलिगल तुमचें म्हणणें प्रमाण? इलिगल म्हणटा ती। इलिगल कित्याक लागून कितें अशें हांव इलिगल म्हणून हांवें तेजेर कंप्लेन केलो आहा तेन्ना प्रूफ जातलो इलिगल कितें आहा तें। म्हाका जेन्ना म्हाका फुडें वचपा जाय कोर्टान वचपा जाय कोर्टान फुडें वचपा तयारी बीन म्हगे चलता आनी हायकोर्टान पिटिशन फायल करतलो हें म्हगे करपाचें आसा। गव्हर्मेंट ऑफिशियल हेजेर अजून काय कित्याक लागून ते एक्शन? गव्हर्मेंट ऑफिसल घेयना कित्याक तेंका कितें मेळट आसतलें तेका लागून ते गव्हर्मेंट ऑफिसल हें करपाक न्हय। तुमकां खंय खंय पर्यंत आतां सद्या कंप्लेन दिल्ली आसलेल्यो? सगळ्याक केलो आख्खे पुलीस धरून सगळ्याक कलेक्टर धरून मामलेदार सगळ्यांक केलो येवन इन्स्पेक्शन केलें पूण अजून कांय कंप्लेन कांय जायना आनी ते कांय एक्शन घेयना। तूं आतां कितें सांगपाक सोदता आतां हेजेर? मागीर फुडल्यान कांय कंप्लेन कांय करपा ना तेका हायकोर्टान पिटिशन फायल करपाचें इतलें मगे हें चलता।